जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, साद्या काळाचो तिसरो आयतार पापा फ्रांसिसान आपेरूत इल्लीस म्हणल्या अपोस्तलीक पत्रा मारिफात देवाच्या उतराचो आयतार म्हणून प्रगट केला, पवित्र पुस्तकाचो आयतार. आनी ह्या आयतारा मारिफात देवाचें उतर मानान आनी मोगान लेखूंक आमच्या सगळ्या वर्सांत ते आमी जिणयेंत घालूंक पापा आमकां उलो दिता. हे मौसाच्या वाटेर सीस जडायची मेटां काडन निराशेन आनी भियान सोलो नासतना जेजू तांचे मदेगात आयलो आनी ताणें सवकास पवित्र पुस्तक तांच्या मनांक उजवाड मेळा सारकें विवरून सांगलो. आनी उपरांत उंडो मोडटना ताणें ताची वळख धरली. मात्र न्हय, त्या पवित्र पुस्तकाचें उतर तांकां विवरसून सांगतना तांची काळजां पेटलेल्या बरी जाल्लीं. भारताच्या बिस्पा मंडळीन ह्या वर्साच्या पवित्र पुस्तकाच्या आयताराक एक विशेष विशय घेतला. 2021 तावन 26 पर्यंत जावंक आसच्या सिनोद सभेच्या खंडहंताच्या त्या सिनोदाक तयार केल्ल्या त्या दस्तावेजाचें शिरोनाम ताणें घेतलां. तुज्या तंबाची सुवात रुंद कर, तुज्या काळजाची सुवात रुंद कर म्हणून अर्थ जाता. तुज्या काळजाची सुवात रुंद करी जाय, ते पडदे विस्तार करी जाय जाल्यार त्यो दोरयो लांब करी जाय. पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करचें, पवित्र पुस्तकाची गूण जाणवाय घेवची, पवित्र पुस्तकांत कितें आठापून आसा गे म्हणून ताचो अर्थ विवरण घेवचें. हे काळजाचे तंबाची सुवात आमी रुंद करते वचचय. ह्या जाकांनी धार्मिकांनी लायक बावार्थ्यांनी चड आनी चड पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करूंक मिनत घेजय म्हणून पापा आमकां उलो दिते आसा. पवित्र पुस्तक देवाचें भंडार, सर्गींतावन हाडलेलें दिरवें, आनी हें दिरवें आमी हातांत आमच्या मनांत काळजांत वोंटार दवरलें जाल्यार आमचीं काळजां नवीं जातालीं. हे मौसाच्या वाटेर आसले सीस कशें नव्या स्पिरितान भरले गी तसलो हुरूप आनी उमेद आमचे थंय येताले. आमचें व्यक्तित्वच नवें जातालें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक देवान आमच्या हातांत घालां आसता, जेजूकूच आमच्या हातांत घाला. ताच्या मोगाची लांबाय आनी रुंदाय, गुंडाय आनी विस्ताराय आमी समजत जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचीचय. आनी कोण पवित्र पुस्तक वाचनांगी तांचें जिवन शेळमोडें जाता. विविध तरांचें कुड्डेपण तांकां दोसतालें आनी जिवन सारनातलें तसलें जातालें. देखून हांव तुमकां परत उलो दितां, पवित्र पुस्तकाचो मोग करूंक आनी त्या पवित्र पुस्तकाच्या मोगांत हेरांकी त्या मोगांत आटापून धरूंक. सांजे रोमाचीं उतरां आनी सत्राय मनान दवरया. कोण पवित्र पुस्तक नेणांगी तो क्रिस्ताकच नेणा, आनी क्रिस्ताक नेणा जाल्यार आमची गत कसली जायत. तुमच्या वैयक्तीक जिवनाक तुमचे कडेन एक प्रती आसा. तुमच्या आध्यात्मीक जिवनांत वापरूंक, घरांत वाचूंक, ह्या वाड्या जमते वेळार ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक व्हरूंक असल्या सबार संगतीक एक प्रती आसा. तरी आनी एक प्रती तुमचे कडेन आसूं दी. ही प्रती कोणा एकल्याक इनाम जावन दिवंक, ताणें देवाचें उतर वाचच्या प्रेरण दिवंक, ताणें देवाच्या उतरां मारिफात गूण जावची सकत घेवंक, ताणें देवाच्या उतरां मारिफात ताचें व्यक्तित्व नव्यान रुपीत करूंक काणीक जावन दिवच्याक तुमचे कडेन एक एक्स्ट्रा, एक सडीत प्रती आसूंक जाय. आनी अशें तुमी सोमयाच्या ह्या उतरांचो पोस केल्ले बरी जातालें. देवाचें उतर बरान सगळ्यान विस्तारतलें. तुमचे मारिफात हर एकल्याच्या प्रेरणा मारिफात आनी मेहनती मारिफात सोमयाचें नांव गाजोवन दी म्हणून आशेता. तुमकां सोमेस्तांक एक बागी देवाच्या उतराचो आयतार मागता. आनी देवाचें उतर, देवाचो शब्द जावन आसलो सोमी तुमकां खरेंच नव्या व्यक्तित्वांत रुपीत करून दी.